ह्या एड्युकेशनल इयरची फर्स्ट गोवा स्टेट हायर एड्युकेशन कावन्सील हाजी मिटींग जाल्ली. त्या मिटिंगेंत वेरियस प्रायवेट मेंबर्स नॉमिनेटेड करपाक ते मिटिंगेक सगळे प्रेजेंट आशिल्ले. तातूंतल्यान वेगवेगळे इश्यूज डिस्कस जाले. ते फर्स्ट NEP इम्प्लिमेंटेशनाचेरूय डिस्कस जाले, क्लस्टर फॉर्मेशनाचेर डिस्कस जाले आनी इन फ्युचर म्हणजे कशा पद्दतीक रोड मॅप डिसायड करपा खातीर युनिवर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह, हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन, सेकेंडरी एड्युकेशन, प्रायवेट इंडस्ट्री पिपल्स ह्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतले सो दॅट वी कॅन डिसायड फॉर द रोड मॅप फॉर द स्टेट कावन्सील. ते कशें कितें आसतले सजेशन्स आनी काय कितें? तांच्यांनी म्हणजे आमकां बेगिनात बेगीन क्लस्टर्स जे आहा पळय ते क्लस्टर्स फॉर्म करपाक जाय आनी न्यू एड्युकेशन इम्प्लिमेंटेशन फुडल्या वर्साच्यान वेवस्थीत करपाक. ते युनिवर्सिटीन कितें कितें आसतलें? युनिवर्सिटी हो एक आसतलो, ताच्या भायर सेपरेटली क्लस्टर्स आसतले. ओके, ते मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूलचे आसा पळय तेजेर तुमी कशें कितें अजून मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल युनिवर्सिटीन सुरवात केल्ली आसा. थँक्यू सर.